तुमकां सगळ्यांक नमस्कार। आज आमी हांगा सगळे जमलेले आसा ते म्हणजे आमचे गोंयचे खास करून नामनेचे एक्टिविस्ट जे सदीत गोंय वाचोवपाक आनी गोंयच्या प्रेमान सदीत झुजता त्यांचे उलोवक आमी आज सगळे जमलेले आसा। आमचे बरोबर वेगळ्या वेगळ्या पक्षांचे लिडर आसा आनी आजचो प्रोटेस्टाचो जो मुद्दो आसा तो एकमेव मुद्दो म्हणजे डेमोक्रेसी वाचोवपाची। कारण ज्या पद्धतीन भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्र सरकार आमचो देश चलयता तितून एक सगळ्यांक पळोवंक मेळटा की आज लोकशाहीची थट्टा आनी लोकशाहीची हत्या करपाचो भरपूर प्रयत्न चालू आसा आनी ताचो निशेध करपाक आज आमी सगळे जमलेले आसा आनी ते तर थांबयतले जी लोकशाही आज आमकां देशान मेळिल्ली आसा, जो आमकां स्वतंत्र मेळ्ळो आमच्या भारत देशाक, ज्या स्वतंत्राक लाखांनी आनी हजारांनी देशवासियांनी आपले प्राण गमयले, त्याच्या नंतर ते आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें आनी लोकशाही प्रस्थापीत जाली, ती आज जर दवरतले जाल्यार सगळ्यांनी एकी कडेन येवपाची गरज आसा। भारतीय जनता पक्षाचे ते मंत्र म्हणटाले आपले सदींच की देश प्रथम, तांकां खंय देश प्रथम, मागीर खंय तांकां पक्ष आनी मागीर खंय व्यक्ती। पूण आज पळोवंक मेळटा की देश खंय पाळो, देशाची परिस्थिती कशीय जावं, खंयच्याय परिस्थितीन देश वचो, पूण तांकां पक्ष प्रथम जाल्लो आसा। तांकां पक्ष प्रथम आनी व्यक्ती प्रथम हे तेंच्यांनी आज दाखोवन दिल्लें आसा की तांकां देश प्रथम फक्त नांवा पुरतें, भाशणां करपा पुरतें हे तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा। आज ज्या पद्दतीन लोकशाहीचो खून करपाचो प्रयत्न आसा, एक हेल्थी डेमोक्रेसी म्हणजे कितें, खंयच्याय देशान तर देश उदरगतीक पावतलो जाल्यार थंय हेल्थी डेमोक्रेसी आसप इम्पॉर्टंट। हेल्थी डेमोक्रेसी म्हणजे कितें, सत्तारूढ पक्ष आनी एक ओपोजिशन आसप म्हत्वाचें। पूण हांच्यांनी आज ज्या पद्दतीन सरकार चलयता आसतना प्रत्येक ओपोजिशन मेंबराचो खंय तरी आवाज कसो दाबप, ना जाल्यार ताका भितर कसो तरी उडप, हेच तेंचें चालू आसा। हाचो अर्थ की तांचो मंत्र जो आसा की तुमी करप्शन करा पण भारतीय जनता पक्षान येवन करा, भायल्या दुसऱ्या पक्षान जर करप्शन करीत जाल्यार तुमी भितर पडटले, खंय करप्शन करीत जाल्यार भितर, हांगा येवन करप्शन करीत जाल्यार तुमी भितर पडपाचें ना, हो तेंचो मंत्र आमकां तरी दिसता। त्या खातीर आमी हाचो निशेध करता जो खास करून काँग्रेस लिडर राहुल गांधी हाचेर जो अन्याय जालो आनी ताजेर जो ताका जी शिक्षा जाल्या नंतर त्या शिक्षे बाबतींत हांव चड उलयना, पूण ताजो शंकरपूरजी आयज जे भारत देशान चल्ला हे म्हाज्या हिसपान जाल्यार सारकें न्हू। कित्याक सांग, आयज डेमोक्रेसी लिटरली ह्या लोकांनी डावाचेर लावन सोडले आनी भारत देशाचें चड उलोवप चड जातालें। हांव म्हाज्या गोंयचेच उलयतां। आमी ईच एंड एवरी टायम जेन्ना प्रोटेस्ट करता तेन्ना आमचेर 144 सेक्शन म्हणनाका, मागीर लाठी चार्ज म्हणनाका, ही सगळें चालूच आसता। आयज म्हादई आमचेच सरकार वाचोवपाक सोदिना। कळ्ळें तुका, राहुल गांधी बद्दल उलोवपाक आख्खो जग उलयतलो राहुल गांधी बद्दल, पूण आमी माणकुले गोंय आमचेर अत्याचार कितलो जाला तेचेर उलोवया। आयज आमी आवाज उठयता म्हणून आयज 144 सेक्शन लायला। 144 सेक्शन गोंयान लावपाक आयज रिजन कितें आहा तें म्हाका सांगा। तुमकां पत्रकार भावांक हांव विचारता, आयज कितें रिजन आसा 144 लावपाक? आयज तुमकां जर असेंब्ली जर घेवपाक इतलो भंय दिसता न्हू जाल्यार घेवच नाका न्हू। तुमी तुमची डिक्टेटरशीप करून दाखयल्यातूच, डेमोक्रेसी डावाचेर लावन दाखयल्यात तुमी कितें। आनी रामाबाब तूं आतां उलयतालो की ओबीसीच्या हेचेर उलयतालो, सिद्धी नायक सुद्दां ओबीसी न्हू, सिद्धी नायकाक सुद्दां ह्या लोकांनी न्याय दिवंक ना। आयज जे हिंदुत्वाचेर उलयता, सिद्धी नायक सुद्दां हिंदू न्हू, त्या भुरग्याक जर न्याय दिवंक शकना जाल्यार कसलें राज्य चलयता ते। आनी आयज जे ऑपोजिशन बसल्या तुमकां हांव सांगूंक सोदतां, तुमकां जर ह्या गोंयच्या लोकांची काळजी आहा आनी आमच्या गोंयच्या पर्यावरणाची काळजी आहा, आयज असेंब्ली बॉयकॉट जावपाक जाय। हांव स्पेशली विजय सरदेसायाक सांगूंक सोदतां, नांव घेता सर तुजें, की तूं असेंब्लीन आवाज उठयता, हांव तुका सांगूंक सोदतां इनिशिएटीव घे आनी बॉयकॉट कर। कित्याक आयज डेमोक्रेसी हेंच्यांनी डावार लायलेली आहा आनी आयज गोंयकार, आयज जो गोंयकार हो हांकां वोट मारता तो गोंयकार आयज सेफ ना। आयज आमी हांकां वोट मारलेले आमचे गोंय राखपाक, आमचे माणकुले गोंय राखपाक, आयज हे आमचे गोंयचे घट्टाण आनी निसाणटाण करपाक उठले। राहुल गांधी जो येदो मोठो लिडर, आख्ख्या भारत देशाचो आयज जे येदे मोठे लिडर, कितें रे हेंकां जर अशें जावंक शकता जाल्यार आमी सामान्य मनशाचें कितें कोता रे, सांजचे आमकां हे उडयतले भितून कितें। आयज म्हणून म्हणटा डेमोक्रेसी हेंच्यांनी डावार लायल्या। कित्याक सांग की आयज जेन्ना तूं न्हंयेचेर उलयता तुका तुजेर अटॅक करता, आयज रानांचेर तूं उलयता तुजेर अटॅक करता। तेंच्यांनी रानान कितें केलें उपकारता, तेंच्यांनी रानान रिसॉर्ट बांदले उपकारता,
आयज जंगलातली जनवरां रस्त्यार येयल्या ती सुद्दां आपल्या हक्का खातीर झगडटा, त्यांच्या खातीर आवाज कोण उठयना. हांव शंकर पोळची त्यांच्या खातीर आवाज उठयता. कित्याक तर ब्लॅक पॅन्थर, टायगर, साळोरे बिळोरे सगळे ह्या रस्त्यार देवलेले आहा. कित्याक आयज त्या जंगलातल्या जनवरांक खबरूच ना. आयज आमी हे मनीस आहा न्हू, ह्युमन बींग म्हणटात जेका, ते आयज कितें करूंक उठले ते कितें ते सैरा वैरा धांवूंक उठले. आयज जंगलान ती जनवरां जळय रे. पिक्चर्स पळयल्यात मरे कितें कशें आपले आवय बापायक आपले सोदता ती तांकांय फॅमिली आहा. कितें डेमोक्रेसीन सगळ्यांक जगपाचो रायट आहा. पशु पक्ष्यांक, झाडां पेडांक, मनशांक सगळ्यांक जगपाचो रायट आहा. आनी हो आमचो रायट आयचो हो सरकार काडून घेवपाक सोदता. आयज जे राहुल गांधी कडेन जाला न्हू, हे सामान्य मनशा कडेन खंयच्याय एक मिनटान सुद्दां जावंक शकता. आयज जर एका मेंबर ऑफ पार्लमेंटाक जर सपोज रिस्पेक्ट ना न्हू, अरे म्हाका एक सांग, कितले मेंबर ऑफ पार्लमेंटांचेर आयज सेक्शुअल एसॉल्ट, सेक्शुअल केसीस बिसीस बीन आहा, कितले क्रिमिनल केसीस आहा, ते केसीस कित्याक ओपन जायना? एक पर्टिक्युलर एक मनीस जेन्ना अदानी आणि याची सगळी हिस्ट्री जॉग्राफी भायर सरता तेन्नाच कित्याक टार्गेट जाता? आयज हे सगळे घडामोडी जे चल्ल्यात न्हू, ह्या अदानीचे पोट भरपाक घडामोडी चल्ल्या. सामान्य मनशाक हांगा आमकां वोटराक किंमत ना. अरे वो आयज अदानी आमकां कोळसो हाडून आख्या गोंयकारांक काबार करपाक उठले. ऑलन्सिया सिमन्स आणि आमचो ऑरविल बाब, हेका तुमी एरेस्ट वॉरंट काडटात, डबल ट्रॅकिंगा खातीर झगडटा म्हणून. झगडटात ते डबल ट्रॅकिंगा खातीर. कित्याक? तेचे माणकुले गोंयाक काबार करपाक उठले. तुम्ही आमचे न्हंय पुरूंक उठले आणि इलिगल करूंक उठले सगळे. तुम्ही ते इलिगलाच्या अगेन्स्ट गोंयकार आवाज उठयता म्हणून तुम्ही आमचो आवाज थांबपाक सोदता. वगी रावचो ना, आमी वगी रावचे ना, गोंयकार खंयचोच वगी रावचो ना. जो गोंयकार वगी रावतलो न्हू तो कायर जातलो. कित्याक आयज आमच्या भुरग्या बाळांचें फ्युचर आसा आणि ही रानां शेतां आमच्या फ्युचराक जायी, म्हादई आमच्या फ्युचराक जायी. म्हणून आयज जाणा एका गोंयकारान हेचो निशेध करपाची गरज आनी भायर सरपाची गरज आहा. हे सरकार न्हू हेका गुंडागिरी म्हणूंक शकता आमी. आणि आयज ही चल्ल्या न्हू ही दादागिरी. देव बरें करूं. म्हाका दिसता आमचे जर पाश्व पळयत जाल्यार 2018 आमी पावता. आमचो पद्मभूषण मनोहरबाब पर्रीकरान सगळ्यांत पयलीं डेमोक्रेसीचो खून केल्लो आसा. ह्याच जाग्याचेर 12 दीस उपोशणाक बसलो आनी त्याच्या प्रतिमाक काळिमा पुसून दाखयली हांवें. कित्या खातीर? हो सीख आसा, एका कॅन्सर जाला तरी आसतना निदान एडमिशन चलयता आनी लोक आमचे पळयताले. हेणें खरें म्हटल्यार हो जर बरो व्हडलो लिडर आसलो जाल्यार हेणें खरें म्हटल्यार पयलीं आपणें स्वताहून रेजिग्नेशन दिवंक जाय आसलें. ना जाल्यार एक कोण डेप्युटी चीफ मिनिस्टर करून तेणे सगळें पावर दिवंक जाय आसलो. सगळ्यांत पयलीं गोंया पासून स्टार्ट जाल्या आनी ते म्हणजे पद्मभूषण मनोहर पर्रीकरान डेमोक्रेसीचो खून केल्लो, मर्डर केल्ली आसा. आयज मोदीचोच हो चेलो. आयज आमी म्हणटा हो व्हडलो लिडर म्हणटा. त्या लिडरान कितें केलें? गोंयाची हालत करून दिली डेमोक्रेसीची. ज्या आंबेडकरान कॉन्स्टिट्यूशन बरयला तिचे सत्यानाश करपाचो पयलो जर पाऊल आसा तो म्हणजे मनोहर पर्रीकर. आतां हांव येता एका आमच्या मोदी सरकाराचेर. मोदी सरकार फक्त तोंडां धांपोवपाचें काम करता. उलोव नाका तुमी, तो फक्त मन की बात करता. तुमी मन की बात आपली आयका, तुमी उलोवपाचें ना, आपूण उलयता. ही खंयची तरी हिटलरशाही. आयज आमी हिटलरशाही म्हटल्यार आमचेरूय केस घालूंक आहा आनी आमकां भितर आहा. पण काय भिवू नाका. जो मनीस हांगा आसा, एक वोटर म्हणून आसा, तो टॅक्स पेयर जावन आसा आनी ज्या कॉस्टीन जेन्ना हल्लो जातलो तेन्ना प्रत्येक वोटर उठ्ठलो आनी तुमकां सांगून दितले तुमची जागा. आयज जर पळोवंक गेल्यार कॉस्टीनची वाट लावपाची प्रमोद सावंतानूय केल्ली आसा. पयलीं 10 मागीर 8. एक कितें चल्लां तुमचें? आयज 8 गेले तरी तुमी तेजेर फैसलो करिना आनी एका दिसान नॅचरल जस्टीस नासतना एक 2-3 वरांनी तिची खासदारकी काडून उडयता राहुल गांधीची. कित्या खातीर? कारण कितें? तो उलयता म्हणून की तो गांधी फॅमिलीचो की तो काँग्रेसचो म्हणून तुमी हें करता? म्हाका दिसता हो सगळो धडो जो आसा तो आमचेर येवन सोदता. आपाचो मनीस सिसोदिया तांकां तुमी उडयता. आयज आमचे आवाज तुमकां दाखोवन दिसता की तुमी येद्या व्हडल्या लिडरांक उडयता जाल्यार आमचे तुमी कांयच करूंक शकना. म्हणून आमी मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन असले जे राजकारणी आहा तांकां तुमी धारेर धरात. परत एकदा जर आमकां उपोशणां करचें पडली किंवा आमकां मरपाक पडली ह्या डेमोक्रेसी दवरपा खातीर आमी सज्ज जावंक जाय. आनी त्या खातीरूच असले मनोहर पर्रीकर बी म्हणटा न्ही ते फक्त आपल्या खुर्चे खातीर आनी आपल्या स्वताच्या फॅमिली खातीर हे पोसलेले पट्टे जावन आसा. त्या पट्ट्यांचो काबार करपा खातीर प्रत्येक गोंयकारान उठोवंक जाय आनी हे दाखोवन दिवंक जाय डेमोक्रेसी आमकां जाय, आमकां डिक्टेटरशीप नाका म्हणून. थँक्यू. सगळ्या एक माचयेर आमकां हाडपाक जावं ते सोशल एक्टिविस्ट, जावं ते NGO, जावं ते डिफरंट पॉलिटिकल लिडर्स जे बिलीव करतात की आयज कितें जाल्लें आसा ते कंडेम करपा खातीर आमकां हे पवित्र प्लेसीर आपयलां. ते म्हणटा ते आझाद मैदान. आनी आय कुड नॉट से नो बिकॉज येस वी हॅव टू कंडेम. द अदर डे आय मेड अ video where I have said that we condemn it because this amounts to killing of democracy.
It is not about a particular leader, but it is about the voice which is being tried to suppress by the opposition, the voice which this BJP government is trying to strangulate. We had heard तो एक हिटलर आशिल्लो, हुकुमशाही करतालो, जर्मनीक हिटलर आशिल्लो, पूण हांगा म्हाका सांगपाचें आसा हो हिटलरा परस पास जाल्लो आसा. राहुल गांधी डिस्क्वॉलिफाय केले. कितें केलें? डिफेमेशन अमाउंट्स वॉट? डिफेमेशन केलें जाल्यार देखून मॅक्झिमम एक फायन आसता, और मॅक्झिमम आय कॅन से 3 to 6 months हें आसा पिरियड ऑफ यू कॅन पुट बिहायंड द बार्स. बट हांगा एक रात्या भितर वर्डिक्ट आयलो खरें, चल कोर्टान वर्डिक्ट दिलो that imprisonment of 2 years. Chalo, he'll get a bail. But second, within 24 hours, this is a mockery. Mockery kelli asa BJP sarkaran. Speaker gives a verdict that Rahul Gandhi is been disqualified as the member of parliament. म्हाका एक सांगात, आतांच आमचे एक्टिविस्ट उलयले, गोंयाचें उदाहरण घेवया. कितले जाण जिखिल्ले कोणाचेर? थंय राहुल गांधी केरला जिखला आणि तुम्ही ताका मेंबर ऑफ पार्लमेंट म्हणून डिस्क्वॉलिफाय करता, तुम्ही अत्याचार करता, इनजस्टीस करता. जे लोक ताका वोट मारला त्या लोकांनी आणि ताका निवडून हाडले त्या लोकांनी, पूण हांगा जे लोकांक निवडून हाडिल्ले प्रत्येक दुसऱ्या पक्षाच्या सिम्बॉलाचेर ते काडून गेले BJP. आणि जायते जाणांनी आय थिंक एक्टिविस्टांनी आणि लिडर्सांनी दुसऱ्या पक्षाच्या तांकां डिस्क्वॉलिफाय करचें म्हणून तांचें पेटिशन घातिल्लें आसा. पूण गोंय सरकार ताजेर न्हिदिल्लो आसा. आयज गोंय सरकारांतूच पळयात, कितले तरी आमदार तांचे मिनिस्टर आसा ते क्रायम्सान बुडिल्ले आसा. तांचेर मॉलेस्टेशन, सेक्शुअल अब्यूज, रेप, एक्स्टॉर्शनिस्ट म्हणून तांचेर केसीस आसा. पूण एक म्हाका अजाप दिसता की जेन्ना ते थंय वतात, आयज उदाहरण दिता दिगंबर कामतीचेच, 35,000 crore घोटाला म्हणून पर्रीकरूच ब्लॉक मारतालो, ताका भितर घालतलोच म्हणून ताणें एक निश्चय घेतिल्लो. पूण आयज ताका घेतिल्लो आसा आणि तो थंय बशिल्लो आसा. कितले तरी यांचे मंत्री. सो यू कॅन अंडरस्टँड लॉ इज डिफरंट फॉर देम अँड लॉ इज डिफरंट फॉर BJP पार्टी, फॉर द पीपल अँड BJP पार्टी. LIC बुडिल्ली आसा, बरें आसा म्हणटा ते, SBI बुडिल्ली आसा ते बरें. अरे अडानीक सपोर्ट करपाक, आपल्या इश्टाक सपोर्ट करपाक आयज तेणी देश काबार केल्लो आसा. आयज आमकां सेफ्टी ना. आयज सेक्शन 144 लायला. आयज सकाळीं फोन मारलो, कित्याक हांवें हेका फोन मारलो शंकर बाब हे कितें फकाणां 144 लायला, भिले कितें सरकार म्हणून. आयज खरें सांगपाक सोदता की अरे प्रमोद सावंत, तूं ताका कटपुली करता आसतलो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हेका कलेक्टराक. तुका सांगपाक सोदता, दीस इज युअर ब्रेन. वी आर नॉट इन बिहार, वी आर नॉट इन जम्मू अँड काश्मीर. क्रायम्स, वायलन्स हांगा जायना, तलवारी घेवन कोण भोंवना. हांगा सुसेगाद पीस लविंग गोन्स आसा. आयज तुका कितें दिसलें? तुका ती मेसेज येयली आसतली खंय तरी एसेंब्लीत भिवपाक. एसेंब्ली आसा म्हूण तूं 144 म्हणटा, दॅट इज फायन. पूण हांगा कित्याक रे ज्युरिडिक्शन ऑफ पेंजिमा भितर कितें आसा? कोणाक भियेला तूं? I am sure he got a message that activists are coming today and they are condemned the act done by the BJP by disqualify केला ते राहुल गांधी म्हणून. इतलें सांगपाक सोदता की तुमी खंय तरी भियेले. 1 Section 44 लायला, कोणाची फकाणां करतात. हांवें शंकराक सांगलें, शंकर हांव येता, तो म्हणलो यो सगळीं येता, आमी येवया. जेंकां खरें डेमोक्रेसी जाय, किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी नाका, ते आयज उलोवपाक हांगा आयिल्ले आसा. कसिनो तुमचे ओपन आसा, कसिनोक 144 सेक्शन लागना. हांव विचारूंक सोदता बाबूश मोन्सेराताक, जो आसा हांगाचो पणजेचो MLA. जावं रे बाबा, थंय वच मरे आयज सांजचें आनी लोकांक अटॅक कर मरे, अरेस्ट कर मरे. उलयतात तांचेर तुमी अरेस्ट करतात. स्कुलांतलीं भुरगीं भायर सरतात, ग्रुपांनी झुंड करून ते घरा वतात, तांकां 5 Section 44 लायतलो तूं? आं, तूं कितें बाजारांत हांगा पणजे लोक येता नुस्तें घेवपाक, भाजी घेवपाक, तांचे लायतलो? दीस इज जस्ट टू सप्रेस द वॉयस. आनी एक सांगूं सोदता, आयज सरकार सगळे काबार करपाक भायर सरिल्ली आसा. आमचो आवाज तुमकां यू कॅनॉट सप्रेस. इट्स अ किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी. कॉन्स्टिट्यूशन सेज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. एंड इफ यू कांट डू, सिसोडियाक आमच्या आम आदमी पार्टीच्या तुमगे सगळे पयले आसा. आयज ते लिडर एक्टिविस्टूच उलयले, सिसोडियाक विदाउट एविडन्स काडून भितर घातिल्लो आसा. सिसोडिया इज सपोज टू बी one of the best education ministers, and I vouch on that, because you'll go in Delhi and see the schools, the premises, the infrastructure done by that man. But without evidence, he's put inside behind the bars. So आयज कोण उलयता? राहुल गांधी आयज उलयता, अडानीक चोर म्हणटा, काडल्यान ताका भायर मारले. उडगासान जो लास सांगता लोकांनी. अडानी दिसता ते भाशेन आयज अडानी सरकार चलयता. अडानी इज रुलिंग द गव्हर्मेंट.
कित्याक आमी सकाळीं उठतात टूथपेस्ट यूज करतात ताजेर आमकां टॅक्स भरपाक पडटा टॅक्स. आमी कितें खातात ताजेर GST टॅक्स, आमी न्हेसतात ताजेर टॅक्स, रातचे देखून आमी रोटी खातात ताजेर टॅक्स. सो हो टॅक्साचो पयसो कोणाक? आनी हांवें पयर म्हणलां तशें पॅन कार्ड येता आधार कार्डाक लिंक करतात पूण पयशे काडटात फीज 1000. म्हाका दिसता हो 1000 एकठांय करून 130 crore जे लोक आसा जनता आसा हे पयशे सगळे एकठांय करून तो अडणानीक दिवंक सोदता. कित्याक बारीक मनीस समज रामाचें वा तनोजाचें फाल्यां एक कितें तरी ताणें लोन घेतिल्लो आसा आनी 50 लाख तो लोन भरपाक जायना, ते वेव करनात, तांची प्रॉपर्टी सीज करतात, तांचे एसेट सीज करतात. पूण हांगा अडानीक रोट्टांनी सोडले. तर ही हो गव्हर्मेंट जो आसा तो फक्त हुकुमशायेचो, हेजेर आमी निशेध करतात. वी कंडेम दीस आनी सरकाराक सांगूंक सोदता वी वील नॉट कीप क्वायट, वी वील नॉट शाय अवे. आतां पळय पुलीस आसा जाय जाल्यार आमकां धाड अरेस्ट कर, आमचेर असली जायते केसी आसा, वी वील नॉट शाय अवे. वी कंडेम द किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इतलेंच सांगता की आमचे जे हांगा फाटल्यान जे खुबशे उलयले पॉलिटिकल लिडर्स म्हणा, एक्टिविस्ट म्हणा, म्हाका एकच सांगूंक जाय की एका प्रांतान एका राज्यान लोक कशे जगता, लोक खुशाल आसा की काय ना ताचो एक इंडेक्स आसता, एक हॅपिनस इंडेक्स म्हणटा ताका. आज लोक खुशाल आसा ताजेर मेजर करता, म्हणजे ताजेर मेजरमेंटा प्रमाणे लोक खुशाल आसा. हांगा पळयलें जाल्यार लोक खुशाल कोण ना, फाटल्यान जो आवाज जाता लेबरांचो आवाज जाता. हालींच्या दिसांनी 1000 रुपया लोकांच्या बोळसांतल्यान काडून पॅन कार्ड आनी आधार लिंक करपाक काडून व्हरता. ताणें पळय इलेक्शनाक कितें घेतिल्लें दर्या कोणें 2000 3000 तातूंतले 1000 काडले ताणें ऑलरेडी आनी जबरदस्ती फाल्यां तुजोच अकावंट फ्रीज जातलो म्हणटा ते. हें सगळें पळयलें जाल्यार हॅपिनस सामकी आमची कमी जाल्ली आसा. हें हांव आजून उलोवंक शकता कित्याक फ्रिडम आजून जो म्हाका घटनेन दिल्लो तो आसा असो हांव समजता. पूण राहुल गांधीक ज्या भशेन ताचो आवाज बंद करपाचो जो प्रयत्न जाला तातूंतल्यान हो भंय निर्माण जाला की म्हाका हांगा फाल्यां उलोवंक मेळटलें, हांव जबरदस्तीन उलयलो जाल्यार तुमी हांगा म्हजें हें दाखोवंक शकतले, रिकॉर्ड करूंक शकतले. आतां तुमी कांय जाण लायव्ह दाखयता आसतले म्हणून हो आवाज म्हजो लोकां पर्यंत पावता. फाल्यां हांवें जर उलयलो जाल्यार तुमकां ते रेकॉर्ड करूंक दितले. हो संकट आमच्या मुखार आयला असो दिसता म्हणून आज हो निशेध. आनी हांव चड खुशाल, काल काँग्रेस पार्टीन थंय निदर्शनां केल्लीच, पण आज कांय जाणांच्या उल्याक काँग्रेसच न्हय बाकीच्या पक्षाचे फुडारी आनी जे एक्टिविस्ट हांगा हाजीर जाल्या तशेंच लेबर क्लास सुद्दां आमकां सपोर्टान फाटल्यान उबे जाल्ले. हांकां सगळ्यांक पयलीं स्वातेर देव बरें करूं. पूण हें चित्र आमच्या मुखार जें दिसता तें कशें फायट करपाचें. राहुल गांधीक लिगल केसीन खूब जाण उलयल्या आनी हांव उलोवंक सोदिना, पूण कायद्याचें ज्ञान आसा म्हणून सांगता. खंयचोय जर गुन्हो जालो, एग्जाम्पल कोणें मर्डर केलो कोणाचो जाल्यार मॅक्झिमम सेंटेन्स आसता गळफास. पूण सोंपेपणी कोणाक तो गळफास मेळना. जनरली जन्मठेप सजा मेळटा. आनी ह्या ऑफेन्सान जो आतां राहुल गांधीन केला म्हणटा, खरेंच केला तें आतां एपेलेट कोर्ट डिसायड करतले, तितून 2 वर्सां मॅक्झिमम सेंटेन्स. खंयचोच मॅजिस्ट्रेट अशी मॅक्झिमम सेंटेन्स दिना. हातून एक क्लियर कट हेंचें कितें तरी एक कारस्थान आशिल्लें की 2 वर्सां दिवप आनी ताका डिस्क्वॉलिफाय करप, आनी ताणें तें करून दाखयलां. असेंब्ली कडल्यान आसलेले आयज पणजे फूल ज्युरिडिक्शनान 144 सेक्शन केल्लो आसा. आनी हांवें एक एग्जाम्पल सेट केल्लें आसा. जितले एक्टिविस्ट आनी पॉलिटिकल पार्टी येयल्ली आसा, आमी मोर दॅन 4 आसा, जाय जाल्यार आमकां अरेस्ट करात. पूण आमी हो वॉयस जो आसा पळय हो आमच्या गोंयान दाखोवंक दिवपाचें ना. नंबर 1 की जेन्ना तुमी आतां ह्यो राहुल गांधीचेर अटॅक जालो, हेच्या पयलीं आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदियाक अरेस्ट केलो. आज हो सिग्नल कितें दाखोवपाक सोदता, ऑल ओव्हर इंडिया दाखोवंक सोदता की हे लिडरांक जर आमी अरेस्ट करून भितर घालपाक शकता, हे लिडरांक जर आमी पार्लमेंटान जर डिस्क्वॉलिफाय करूं शकता जाल्यार तुमी लोक कितें. पण एक गोश्ट सांगूंक सोदता, ह्याच लोकांनी जी आसा पळय तांकां निवडून हाडून थंयसर त्या पोजिशनाचेर पावयल्ले आसात. आनी दुसरी गोश्ट, जे आतां नरेटीव चल्लेले आसा, नरेटीव चल्ला कितें तो मोदी खंय ओबीसी आनी ओबीसीचेर खंय अटॅक. आनी जेन्ना हिडनबर्गान अदानीक एक्सपोज केलो, हे अदानी म्हणटा इट इज एन अटॅक ऑन इंडिया. म्हणल्यार तुमी नॅशनलायजम आनी हे कास्ट जे शेल्टर आसा ते घेयनाका, चोरूच आसता.
तुम्ही चोरी करून ओबीसीचो शेल्टर घेवपाक येनाका, तुम्ही चोरी करून नॅशनलिझमाचो शेल्टर घेवपाक येनाका. हांव व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदतां की हे जे कास्ट बेज आनी हे जे डिविजन कायंड ऑफ पॉलिटिक्स चल्लेली आसा पळय हे आमी मान्य करून घेवपाचें ना. This attack is not only on Rahul Gandhi. This attack is not only on Manish Sisodia. This attack is on every voter who have elected them. आणि this attack is on every citizen. कित्याक आज मुद्दाम पळया सांगपाचें म्हणल्यार 1 वर्स जालें हांव सायलंट आहा, पळयता कितें कितें चल्लेलें आसा तें. म्हणून म्हाका 1 वर्स जालें एक कंप्लेन म्हजेर रजिस्टर केली ना. हेच्या फुडें जावं शकता म्हणल्यार कितें इनडायरेक्टली लास्ट 4 वर्सां तुमी कंटिन्युअसली 14 केसीस रजिस्टर करता. आणि आता रामा कणकोणकर सोडून दी, प्रत्येक ॲक्टिव्हिस्ट सोडून दी, सगळे गोंयभर लोक ओगी रावपाचे ना. वी आर युनायटेड फॉर दीस कॉज. तुम्ही जितले डिवायड करपाक सोदतले आमी युनायट जातले. आनी इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी लायन्स दीस इज एन अटॅक ऑन एवरी सिटीजन एवरी वोटर. थँक्यू सो मच. 2024 इलेक्शनाची तयारी ताणी पयले आम आदमी पार्टीचो जैन हो हेल्थ मिनिस्टर ताका भितर घातलो, मागीर मनीश सिसोडियाक घातलो. आतां राहुल गांधीचो हो इशू कितें, हो पॅटिशनर हेणें हायकोर्टान वचोन हे आपल्याचें एबियन्स दवर म्हूण सांगलेलें आनी तोच वचोन एप्लिकेशन दिता तें हें कर म्हूण ऑन फास्ट ट्रॅक बेजीस क्लियर कर म्हूण. आनी हो कोर्ट इतलें फास्ट पळय डिसिजन दिता. इट ऑल शोज दॅट द एंटायर सिस्टम इज रन बाय वन पर्सन एंड दॅट इज अडानी. वन नेशन, वन पार्टी, वन बिजनसमॅन हो अजेंडा हो सरकार चलयता. अडानी राहुल गांधीन पयले एक क्वेश्चन केला, 20,000 crore खंयच्यान येयले. आमचे डिफेन्स सिस्टमान 20,000 crore अडानीचो इनवॉल्वमेंट आसा. आनी हेच अडानीचे कंपनीक जरी तर 20,000 crore अननोन सोर्सींतल्यान येयल्या, जे जावं ते दुबयसान येयले वो चायनासान येयले वो पाकिस्तानाक खंयच्यानल्यान येयले हें दाखय म्हूण तो सांगता. हितून वायट कितें आसा. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे पयशे तांणी ताचे शॅरांनी घातले, LICचे पयशे घातले. सो हें चलना कितें. एकाच बिजनसमॅनाक प्रोटेक्ट करपाक उरलेल्या बिजनसमॅनाचें कितें. म्हणजे आतां तुमी कितें करतले, तेजे शेअर आतां देंवत आहा. 4,000 आसले ते 1,400 पावलेले आहा. हो जो मनीस 3rd richest man इन द वर्ल्ड जालोलो तो 35th जालो. तर हे सगळे एकाच मनशाक हें करपाचें षडयंत्र चलयलां काय कितें. आतां आधार कार्ड आनी पळय पॅन कार्ड हें लिंक करपाक 1,000 तुमी फीज घेता. नाजाल्यार आतां 31st लेगून करना जाल्यार आनीक 5,000 करतले म्हणटा. हो ही लेट फी ताकाच दिवपाक चलयल्या कितें हो एक प्रश्न लोकांच्या मनान उत्पन्न जाता. हांव म्हणना ताका लागून करता म्हणून, पूण कित्याक बारीक बारीक एक हावज वायफ जी कोण केन्ना हें करीत नासली पूण तेजी बँकेन पयशे आहा ते जरी तर आधार कार्डांनी एका पॅन कार्ड लिंक करिना जाल्यार तो अकावंट ब्लॉक जावंक शकता. ही भंयानूच ती 1,000 भरून ते लिंक करता. तो हे सगळें चल्लां ते एकाच मनशाक प्रोटेक्ट करपाक चल्लां हो एक प्रश्न उत्पन्न जाता. ताकाच लागून आयज आमी सगळे एक्टिविस्ट निशेध मारपाक हिंगा एकठांय जाल्या. देव बरें कर.